येवपी 2027 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर अलायन्सा वांगडा युती करपाची पक्षाची पुराय तयारी आसा अशें आपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायकान सांगलें। भाजपाक परतून सत्तेर येवपाक दिवचें न्हय हो आमचो मुखेल हेतू आसा। हाचे खातीर सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन 2027 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक हारोवपा खातीर एकवट दाखोवपाची गरज आसा असो उलो वाल्मिकी नायकान मारला। मजगतीं हे विशीं बसका जाल्या उपरांतूच युती विशीं स्पश्ट जातलें अशें गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीन सांगलें। 27 इलेक्शन कोण म्हणटा की 26 जातले म्हणून, पूण जेन्ना जातले फुडले जे गोंयचे विधानसभेचे इलेक्शन आसा इट इज नॉट जस्ट अ इलेक्शन, इट इज अ आयडियोलॉजिकल बॅटल अगेन्स्ट द बीजेपी। आणि ही बॅटल ऑल ओव्हर इंडिया चल्ल्याच टू सेफगार्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी। पूण गोंयान सुद्धा आनी एक बॅटल चल्ल्या टू सेव गोवा इटसेल्फ। आमी पळयता की हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार कसो गोंय काबार करपाक भायर सरिल्लो आसा। बिल्डर लॉबी, कॅसिनो लॉबी, सगळे गोंयची जमीन, गोंयचे पर्यावरण आणि गोंयची आयडेंटिटी विकपाक काडिल्ली आसा। सो 2027 इलेक्शन इज नॉट जस्ट अनदर इलेक्शन की सरकार चेंज कसो करपाचो किंवा आमी पावरान कशे येवपाचे। भारतीय जनता पार्टी जर चुकून सुद्धा परत सत्तेर आयली जाल्यार आनीक फुडली 5 वर्सां ह्या पार्टीच्या हातान पडली जाल्यार गोंय उरपाचें ना। हो एक रिस्क आसा, अँड दॅट इज अ रिस्क दॅट आम आदमी पार्टी इज नॉट रेडी टू टेक। सगळ्या पार्टींनी आपले पार्टीचे सगळे सायडीक करून, कोण लिडर आसा ताणे आपले सगळे पर्सनल एम्बिशन्स आसा ते सायडीक करून सगळे गोंया खातीर एकठांय जावचे पडटले। सो टुडे वी आर ऑफिशियली डिक्लेरिंग, आमी तुमकां पयलीं सांगिल्लें आसा, पण टुडे वी आर ऑफिशियली डिक्लेरिंग दॅट वी आर ओपन टू गेटिंग इनटू एन अलायन्स with the other opposition parties of Goa in order to defeat the BJP comprehensively in 2027, the next election. काल सांगिल्ल्या भशेन काल ताणें एक मडगांव बायट दिल्ली की आमकां अध्यक्षान कळून आयला की ताणें एक कितें तरी मेसेज धाडल्या वॉट्सॅपार 5 तारीख जावन मेळुया अशें म्हणून। सो विजयान ताका रिप्लाय केलो शुअर म्हणून, आनी सांजचे एनसीपीचे ते कोण ताका मेळपाक गेले ताच्या बदल ताणें ताका मेसेज केल्ली की ते मेळपाक येवपाचें आसा। ओके म्हणून सांगलें, तांची मिटींग न्ही ती। सो आमकां जे ताणें सांगलें 5 तारीख जावन मेळया, आमच्या अध्यक्षान सांगलें ओके म्हणून ताका कळयलां इतलेंच। कितली सीटां बीन अशें तुमी मागतले, कितें डिसायड केलां? ते आमचे पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी ठरयतली, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष ठरयतले। आमचो फोकस आसा रायट नाव ऑर्गनायझेशन बिल्ड करपाक पुराय सगळ्या मतदारसंघांनी आमचे फेज वायज, म्हणल्यार पयली फेजीन 15, सेकंड फेजीन 15 अशें करून आमी संघटना वाडोवपाचें आमचें काम चालू आसा। तुमी पळयलां आसतलें अपॉइंटमेंट्स एक जायत आसात। त्या भायर कॉलेजीच्या भुरग्यांची इलेक्शनां सुरू जाल्यात। तुमी काल पयली कॉलेज हायर सेकंडरी जी आमी जिखल्या ती तुमी पळयली आसतली। सो बेजिकली भर आसा आमचो संघटनेचेर उबे करप, कारण संघटना आसल्यार निवडणुकीतून मुखार वचूंक शकता। आनी आज विजय बाबाचें अशें आसा की सगळे 40 मतदारसंघान आमचे फॅन फॉलोईंग आसा बाबा अध्यक्षाचे, आनी एक प्रोएक्टीव लिडर, वॉयस ऑफ द वॉयसलेस म्हणल्यार जाता। म्हणल्यार वॉयस ऑफ द वॉयसलेस विधानसभेन प्रत्येकाचो आवाज वयर काडटा आनी सोक्षमोक्ष लावन तडेक लायता असो आमचो एक अध्यक्ष आसा। सो ताजो लेवरेज घेवप, ताच्या नांवाचेर पक्ष संघटना वाडोवप हाचेर आमचो भर आसा।